मानिवोंत आग्नेल पवित्र सभेन सौभाग्यलीपण उखलून दवरूंक नमुनो हो सोव्या नोवेनाचो विशय. पवित्र सभेचें एकूच मुखेल कार्य म्हणल्यार क्रिस्ताची गोवाय दिवंक. मानिवोंत आग्नेल ह्या कार्यांत निश्चितपणी भागीदार जालो. ताचें मिशनरी उर्बा आनी उमेद भरलेलें जिवीत सगल्यांक उजवाड फांकोवपाची गोवाय आसलें. लोकांक आशिर्वादान भरून पेकोवन दितेलें. पवित्र सभेच्या कार्यांत भागीदार जावंक तो आमकां नमुनो. ताचें सांत करून बेगीन जावंक आमची मागणी उबारुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव येता. ह्या मिसाची किरीत इंतेस हांव शॉन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. सिंथिया आनीक आल्फ्रेड डायस सेंटा क्रूज. फामिलीक बरी भलायकी मागता. सॅड्रिक आनी बर्था रॉड्रिगीस कार्मोना. जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता इजाबेला आफोन्सो आगसाई. भुरग्यांचें देणें फावो जावंक मागता कॉन्स्टांस आनी सोकोरिना रॉड्रिगीस उतोर्दा. इनासिया सिसिलिया पासोत दिनवासनेचे मीस मारिया फेर्नांडीस सांगे. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता फ्रांसीस रॉड्रिगीस थालीगांव. लग्ना दिसा दिनवासनेचें बेसांव मागता जोकी आनी एल्विरा दाकुन्या बाती. दिनवासनेचें मीस
रुबीन फेर्नांडीस गोवा वेल्या. फॅमिलीक बरी भलायकी मागता मारिया कोसिसांव फारिया सांत जासिंत आयलंड. फॅमिलीक बरी भलायकी मागता लेओनीद फेरांव बाती. सेलिना वाज पिलेर गांवचे हे ओस्तोरीचे एक केरीत आनी पेरीग ऑपेरेसांव आसा. तिच्या पासत आमी सगल्यांनी आयज मागुया. सगळी विरावया. बापे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. क्रिस्ताची शांती, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. तुमकां सगल्यांक कृपेन बेसांनी बोललेलो दीस आमी आवडयता. नोवेनाच्या 6व्या दिसाचे समारंभेन शिताबेन भाग घेवंक तुमकां उनोनीत येवकार. एकचारा वरवीं समुदाय घडून येता जाल्यार सहभागिलीपणान समुदायीक जिवीत फळादीक करता. जे परी आमचे कुडीची वाड जावंक सगळ्या सांद्यांची गरज पडटा तेच परी एक समुदाय वाडोवंक आनी चडोवंक दर एका समुदायाच्या वांगड्याची गरज. बरोबर रावंक आनी बरोबर वावरूंक. आयच्या नोवेनाचो विशय मान्यवंत आग्नेल आमकां नमुनो पवित्र सभेन सहभागिलीपण उखलून दवरूंक. आख्खी पवित्र सभा एक कूड आनी आमी तिचे सांदे. आमी सगळीं ह्या पवित्र सभेची वांगडी. पवित्र सभा म्हणजे आमी सगळीं. आमी वांगडी जाल्यार आमी सगल्यांनी आमकां दिल्या ती देणी पवित्र सभेच्या बऱ्याक वापरची. आमची देणी ओळखून फावो तें मुन्यारपण स्विकारून सांगाता वावरून पवित्र सभा फळादीक करूंक जेजूचो आदार आनी बापाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. प्रितीच्या बाबांदोन भणिदो सुद्रवाचे ती उतरां आमी आयकल्यांत आनी आयचो विशय आमी आयकला. मान्यवंत पाद आग्नेल पवित्र सभेंत सहभागिलपण उखलून दवरूंक नामणो म्हणून.
मानवोत्पाद आग्नेल आमकां जोणेकल्याक एक नामणो एक पॅटर्न जावन आसा. सदांच एकचारान सहकारान आनी तेच बरोबर सहभागीलपणान तो जियेलो आनी आमकांय असली जिवी जिवंक तो उलो करता. एकचारान तेच बरोबर आमी सहभागीलपणान जियेता जाल्यार आमचो वावर उदीक फळादीक जातलो. जेन्ना मानवोत्पाद आग्नेल हेंच मन घेवन हे संवसाराक वावुरलो, हे संस्थेन तो भितर सरलो आनी आमी सगळीं भावनायन भुणिदो दिसाचे दिसाक हे गोंयचे पुता बसत मागता. मानवोत्पाद आग्नेल हें भाग ताका मेळ्ळा आनी आमी सगळीं एकठांय जाल्या ताजे बसत बेगीनूच ताचें कॅनोनायजेशन जावचें, सांतबूक जावचो आनी आमकां दुसरो एक व्हडलो सांतबूक आमच्या गोंयांत फावो जावचो म्हणून तो आमकां जोणेकल्याक एक नामणो एक गवाय. ताचें कार्य सदांच सहकारान जेवपाचें आनी आमकांय तो एक रीत भाशेन उलो करता. सदांच सहकारान सहभागीलपणान जिवन जे सुवातेर आमी वावर करता हो वावर फळादीक जावपाक तो रासभावनेन भुणिदो ह्या नोवेनाच्या दिसा खरीत भाशेन खतखत्यान मागुया. मानवोत्पाद आग्नेला बसत खरीत भाशेन देवान जे सगळीं क्रिस्ती पोरसां दुसरी आमची भाव भयणां एक खरीत भाशेन रावतात केन्ना काय हो सांता भक्तांचो मान पाद आग्नेलाक फावो जातलो म्हणून आनी म्हाका दिसता ताचो प्रोसेस लागीं पावला. आनीच बसत आमची मागणी खतखत्यान आमी मागूंक जाय. जितले खतखत्यान बावडटान आमी मागता तितले बेगीन मानवोत्पाद आग्नेलाक हें व्हडलें दायज सांता भक्तांचें दायज फावो जातलें. बेगीनूच देवान हें भाग आमकां आनी पाद आग्नेलाक फावो केल्यार प्रमाण हे मिसाचे भेटेन मागुया. रॉबर्ट वालीस आपलो जल्माचो दीस पळटा, दुसरीं जल्माचो दीस पळटात, तांचे बसत मागुया देवान जल्माची जायतीं वर्सां बरी भलायकी सुबाम मेसावनी तांकां भरल्यार प्रमाणान आनी बरे भशेन मिसाचे भेटेन वांटो घेवचे खातीर आज आमच्या पातकांचो उगडास करुया. जरी तर मानवोत्पाद आग्नेल आमकां एक नामणो जाला जाल्यार जायते फावटी ताची देख आमी घेवंक ना. सदांच सहकारान एकामेकाच्या आदारान सहभागीरपणान तो वावुरलो. आमी भावनेन भुणिदो आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समुदायांनी असलें आमी जिवीत जिवंक ना म्हणून आज खालतीपणी देवा लागीं जोणेकल्यान बोगसणे मागुया. आमी सगळीं पातकी म्हणून ओळखून देवाची काकूत मागून सगळ्यांनी आतां बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुपुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून म्हजो अपराध म्हजो वोर अपराध हे बसत बाई घेवन सुनात सांकवार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सुपुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया.
देवाच्या सुरवंडरा सगळ्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळली आनी समेस्तांनी थारोवन जोडलेलें तुका जाय. लोणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड अशें सगळ्या मनशांक शुभ वर्तमान परगट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलोली आनी तुज्या संस्काराच्या बोडान घट केल्ली तुजे परसा मोगाचे वाटेन चलून सोडवण जोडूंक पावूं. आमच्या स्मियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तोचे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता रासूड करता देवा ससनाच्या ससनाक. बसून बरे भशेन देवाची उतर आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपणांचो आनी आमच्या सारकाचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासलेचेर, अंत्रोवेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सगळे राजवट, जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भोंवतेल्या जिवाणाचेर तो दोनीपण चलोव. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी बायल. ताका रचणी आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासलेचेर, अंत्रोवेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे पृथ्वीचेर बी आसते झाडां आनी बी आसलोल्या फळां दिते रोग, हें सगळें तुमच्या जेवणा पसनाक हांव दितां. परमेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती फर्जा बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात, ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताजे नदर बसल्या. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताजे सवें काळजाक संतोश भोगता. ताचे पवित्र नांवांचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवोय तुजी प्रिती. जबाब. सर्वेस्पराचेर प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Utor mocia devoce, Kalzem kucun dovota, Orpon mocia civace, Apa puktinu bata. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुंदर. 11 शीस गालिल्याक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलेल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे भावले. जेजून फुडें सरून म्हटलें, सर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां
आज्ञा दिल्या तितल्यो सगळे देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवी तांकां पवित्रज्ञान दियात आनी सदांच वयर संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही Konkani tuka Krista. प्रतीच्या भावांनो भणिंदो सुमार 15-20 दीस जाले म्हजो ताळो पडलेलो आसा आनी हांवें मान्योत्पाद आग्नेलाक आज उलो मारलो. तुजे मनाक मीस करचें आसा, तुजे नोवेनांत वांटो घेवचें आसा, तुका मान दिवंक आमी वेर्नाथान रोमार हाडटेल्या आनी खरीद भाशेन पाद आग्ने लागीं मागले आनी खरेंच आज म्हजो ताळो सुमाराचो सुटला. देवाक आर्गां दिता आनी मान्यवंत पाद आग्नेलाकूय आर्गां दिता. तांच्या आदारान जरी तर जायनासलें उलोवपाक पूण तरी आसतना ताळो मातशें सुटलो म्हणून एक खरीद भाशेन तांकां दिनवासता. म्हज्या अपुरबायच्या भाव भयणांनो, आमी जाणाव मोचे मूस एकठांय जावन मोव करतात. जरी तर एकलोच आयल्लो जाल्यार गोडेक मोव आमकां मेवचें नासलें, पूण हे सांगातान सगळे मूस एकठांय जातात आनी ते मोव भावनेन भणिंदो करतात. तेच भाशेन आमी जाणाव आमच्यो मोयो कितें करतात, एकान एक बाराबर वेतात, आपले जेवणा खाणाचे वस्तू तयार करतात. तांचे मदीं एक चार मोग आमकां एक खरीद भाशेन दिश्टी पडटा. जायत्यो आमच्यो संस्था आसात, हे संस्थांत भावनेन भणिंदो तरेतरेचे वावर करतात आनी सगळे एकठांय जावन जरी तर वावुरतात जाल्यार एकामेकाच्या सहभागिलपणान वावुरता जाल्यार एक संस्था वाडटा आनी चडटा. आमी जाणा पिलाची संस्था आज आख्ख्या संवसाराक पावलेली आसा. कित्याक जशे भाशेन मान्यवंत पाद आग्नेल सहभागीरपणान सहकारान येयलो, तेच भाशेन पिलाची संस्था भावनेन भणिंदो एकचारान एकवटान सहकारान आनी तेच बरोबर सहभागीलपणान एक खरीद भाशेन येता. आनी आज संवसाराच्या चारूय कोणशांनी ही संस्था भावनेन भणिंदो फांकलोली आसा, ही संस्था पावलेली आसा. कित्याक बराबर एकठांय जावन ते काम करतात, एकामेकाक तेंको दितात आनी भाशेन ही संस्था वाडटा आनी चडटा आनी त्याच बरोबर फळादीक जाता. आमी जाणाव जरी तर आमी पळयत जाल्यार आमकां कूड आसा आनी कुडीक जायते सांदे आसात आनी कूड कितें करता जायत, कुडीचे सांदे कितें करतात जायत, एक एक सांदो बरे भशेन वावुरता आनी एक बरो सांदो बरे भशेन वावरून आमची कूड सांबाळटा राखता आनी मजबूत जाता. आमकां देवान दोळे दिल्यात सरळ हो संवसार पळोवंक, सोबीत सुंदर हो संवसार देवान रचलो आनी पयले वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन देवान संवसार रचल्या उपरांत मनशाक रचलो म्हणून आनी ताच्या हातांत अधिकार दिलो म्हणून, ताच्या हातांत जुट्टी दिली म्हणून, चडात आनी वाडात म्हणून हो सोबीत संवसार नवो करात. एकामेकाच्या सहकारान, एकामेकाच्या एकचारान, एकामेकाच्या सहभागीलपणान वावरात आनी जो हांवें रचलेलो संवसार अदीक अदीक सोबीत करात म्हणून. म्हणटकूच आमचे कुडीचे सांदे भावनेन भणिंदो एक एक सांदो एक एक भशेचें काम करता. दोळे दिल्यात दोळे आमकां बरें पळोवंक, कान दिल्यात बरें तें आयकूंक, तेच बरोबर हात दिल्यात आमकां वावर करूंक, तेच बरोबर आमचें पोट भरूंक एक एक सांदो आपलो वावर करता. आनी हेच पासत आमी जाणाव आमची कूड आज मजबूत आसता, आमची कूड बरे भशेन आसता. आमी जाणा घोडयेलाचेर नदर मारीत जाल्यार एक एक कांटो आसा आनी हो कांटो आपलें काम करता. सेकेंड आमकां दाखयता, मिनट्यो आमकां दाखयतात, वरां आमकां दाखयतात आनी भशेन कितें घडटा जायत बाराबर ते वावुरतात आनी बसत बरो टायम भावनेन भणिंदो आमकां दितात. हेच भाशेन गरज आसा आमी भावनेन भणिंदो एकामेकाच्या सहकारान, एकामेकाच्या
सौभाग्यपणान जिवंक, जरी तर आमचे समुदाय फळादीक जातल्यो, जरी तर आमचें जिवीत फळादीक जातलें, गरज आसा सहकारान एकामेकाच्या आदारान जिवंक आनी हो आदार निवेल गरजेचो जावन आसा. एक एक काम, एक एक कार्य आमच्या हातांत देवान घातलेलें आसा आनी हें कार्य भावनायेन बुडिदो एकामेकाच्या सहकारान, एकामेकाच्या आदारान, एकामेकाच्या सहभागिलपणान आमी सारीत जाल्यार हो वार पवित्र सभा अदीक फळादीक जातली, अदीक वाडटेली आनी फुलतेली. आमी जाणा आज नोवेना करूंक मान्यवंत पाद अग्नेलाक मान दिवंक आनी ताजे बसत मागूंक आमी आयल्या. आमी जाणा तो दायजन पाद्री आसलो, पूण आपलें जिवीत बदलता, एक संस्थेन भितर सरता, 3 लेतरांचे संस्थेन भितर सरता. SFX म्हटलें सेंट झेवियर सोसायटी, हातूंत तो भितर सरता आनी वरीक करून सहकारान सहभागिलपणान आपलें जिवीत सारता. जो संस्थेक आदार दिवंक जाय, संस्थेक एकवट हाडूंक जाय, संस्थेक एकामेकाच्या एकचारान जिवंक जाय, तो आमकां जण एकल्याक नामणो जावन आसा. आनी आमी आतांच आयकलां मान्यवंत पाद अग्नेल पवित्र सभेंत सहभागीपण उखलून दवरूंक नामणो जावन आसा. म्हणटच तो आमकां एक गवाय, तो आमकां एक पॅटर्न, तो आमकां एक विटनेस जावन आसा. ताचेर नदर मारून जशे भाशेन तो एकचारान जियेलो, एकचारान हे संस्थेन ताणें वांटो घेतलो, आमी भावनायेन भयणीदो सहकारान, एकचारान आनी एकामेकाच्या आदारान हे समुदायान आमचें जिवीत पवित्र सभेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. आमी जण एकलो पवित्र सभेचो वांगडी आनी आमकां जण एकल्याक हें काम आसा. हें काम फिकेरेन हें कार्य आमी बरे भशेन पाळूंक जाय. बरी करून भावनायेन भुणिदो एका समुदायाचें जिवीत आमी जिवंक जाय. समुदायाचें जिवीत आमी जियेता, पवित्र सभा वाडटा आनी चडटा. आमी म्हणटा की एक कुटूंब म्हटल्यार धाकटी फामील जावन आसा. त्याच बरोबर सगळे कुटूंब एकवटान जेयल्या उपरांत एक व्हडली फामील जाता आनी त्याच बरोबर एक बरी पवित्र सभा आमच्यान घडूंक जाता. खरेंच पाद अग्नेल वावुरलो पवित्र सभे खातीर आनी पवित्र सभा अदीक फुलचे खातीर ताणें आपलो सहकार, आपलो आदार आनी तेच बरोबर ताणें भाव भयणांचो सहभागीपणान जियेलो. आज आमकांय तो उलो करता, पवित्र सभेन एक काम आमकां दिल्लें आसा, हें काम आमी बरे भशेन करूंक, अदीक करून आमच्या समुदायांनी कशे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक. पाद अग्नेल समुदायांनी जियेलो, संस्थेनूय जियेलो आनी तो आमकां एक देख जावन आसा. आमी भावनायेन भुणिदो हे असल्याच सहकारान सहभागीपणान जिवंक गरज आनी भशेन पवित्र सभा अदीक मजबूत करूंक. जें काम आमच्या हातान घातलां हें काम बरे भशेन पाळूंक. आमी जाणा आमचो कार्डिनल फेर्रांव ह्या वर्साचे गवळीक चिटीन शिकयता, फिरगोजेन सबार तरेची मुणयारपणां आसात ती आमी स्विकारूंक गरजेचें. तशेंच आमच्या दोन प्रांतांक फिरगोजांनी सबार शिकवण घेवन आपले आकारणी करची, पवित्र सभेक सेवा दिवची आनी शेकी आमी आपल्या समुदायांनी सहभागीपणान वावुरतात, असले क्रिस्तांव जियेतात, एकामेकाच्या हुस्क्यान, एकामेकाच्या गरजान पावलेले तशें आमी जिवंक वावरूंक गरजेचें म्हणटा. मादर तेरेसा भावनायेन भुणिदो आपल्या जिवितांत अशी म्हणटाली, none of us does great things, but we all do small things with great love and together we can do something wonderful. जायते फावटी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू आमच्यान करूंक जायनात, पूण जेन्ना धाकट्यो वस्तू आमी करता, मोगान करता, एकामेकाच्या सहकारान करता, एकामेकाक आदार दिता, जायतें बरेंपण भितर सरता. तुरास भावनायेन भुणिदो ह्या नोवेनांत भितर सरता, ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आनी तेच बरोबर हो नियाळ आमी करतना एक खरीद भाशेन वावरुया पवित्र सभेचे खरें नामणे जावपाक. वरीक करून पवित्र सभेन आमचो सहकार, एकामेकाचो हुस्को, एकामेकाक आदार दिवप हें गरजेचें जावन आसा.
जे जिवीत मानियोन पाद आग्नेल जियेलो असलें जिवीत भावनेन बुणिदो पवित्र सभेन जिवूक आमकां बसत उदीक ह्या दिसांनी नेटान आमी करता आज जेन्ना तेच्या नवेनांत वांटो घेतना ताका खरें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हणून आनी आमची मागणी देवान आयकल्यार पुरो म्हणून एक खरीद भाशेन सगल्यो आमच्यो गरजो मनांतल्यो काळजांतल्यो ज्यो आमी घेवन आयल्यात ह्या येदे वेळार ताचे वरी बापा मुखार आमी दवरुया. ह्या मागण्याचो जबाब जावं दी. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी आनी हेर धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्लें मुणयारपण हिकमतीन फुडें व्हरूंक आनी पवित्र सोबेच्या वावरांत सगळें सौभागेलीपण करूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. पवित्र सोबेन सोबार मुणयारपणान आनी जबाबदारेन सांबाळटल्या पाद्री माद्रींक आनी लोकीक भावा भयणीक आपलें कार्य फुडें व्हरूंक तांकां कुडी ओतम्याची बरी भलायकी आनी बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या राष्ट्र कारभाऱ्यांक आमचे खातीर वावरूंक विचून काडलोल्यांनी आपलेक जाय तें करूंक न्हय पूण सदांच आपले पोरजेक आनी देसाक बरें आसा तेंच करूंक तांकां केरीत कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. आमी सगळीं पवित्र स्नाना वरवीं जिवे सांदे पवित्र सोबेचे तर अदीक जिवाळ जावंक आमी सगळीं एका काळजा आनी मोनाची जावंक एकचारान सौभागेलीपणान आमचे मिसांव आनी हुर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां देवाची कृपा म्हूण मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. भोव मोगाल बापा तुज्या सादाराचेर पातयेवन आमची मनां आमची काळजां तुज्या मुखार घातल्यांत जायते मागचें आमचें काळजांत आसा हें सगळें एकठांय करून जें कितें आमी मागलां आनी मागूंक ना तेंय आमकां जण एकल्याक मान्यवंत पाद आग्नेलोचे मजतीन देवान फाव केल्यार पुरो म्हणून मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
भाव भयणांनो, मोशेन तुमचें बलिदान सपुदार देवपाक मानता असले जावन मागुया. तुमच्या तकलीन दिलताना प्रमाणाकार आमच्या देवा सर्वेश्वर म्हणून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटयता ती बोली आमकां नितळ करूं आनी एकाच पवित्रान एकवटन सगलीं जेजूच्या कुडी रक्त एकाच संस्कारान वांटेली जावं क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सरकडी आनी सरताय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकोळ तुवें रचलें. ताचे जोरेन नवेन आमकां तुज्या सारक्याची केली. हे खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुका सेवा. पृथ्वीर तुका वाकणटा थारोन मेळिल्ली तुजी पोरसां. सर्गार एका तळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या साता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेज क्रिस्ताची खूर आनी रगत आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनीक कोरडाचें रगत पातकाचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें भरवतलें. हें म्हज्या उग्र साक करात. बावडताचो गोतपूर गोठुया. Jesu तुझे मोरो आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन पो आमी पोरगोटा तुझ्या येण्या तुझ्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शांतपणाचो आमी भक्तीपणी उलास करता हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूर आनी रगत शिवतेला आमी समेस्ताक पवित्र आत्म्यान बर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिपनेर आमच्या गौडी बापा आनी सगल्या योत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू पुनर्जीवतपणाचो बरवस धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे श्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती हिसोपोती सुजे बागेवन दोन रुतांक आनी सर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोर्वेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना भावनेन पुणिदो जेजून 12 शिसांक विचून काडले आनी तांकां कार्याक मिशन दिलें आनी मिशन हें कार्य पाडूंक तेच बरोबर पवित्र आत्म्यान तांकां भरले आज जेन्ना हे नोवेनाचे मिसांत आमी वांटो घेतना आमचे हातांत एक काम दिलें कार्य दिलां हें कार्य बरे भशेन पाडूंक तोच जेजू आमकां उलो करता जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान हें कार्य बरे भशेन पाडूंक सर्गीच्या बापाक सगळ्यांनी आतां बरोबर उलो मारुया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सगार जाता तशी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणीत पडून दिवं नाकाय सर्वेस्परा सुरवली आमकां निवार दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे आण्याक आमी बरवशान वतरेकता तर आमकां जीवदार काकलुतीन सरपातकांतली सुटोय आनी सोरकांतली वाटाय समया क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सुरकाल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक माही मोगान हांसते तोंडान तेच क्रिस्ताची शांती दिवया
असो जीव जेजू ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडी जेवणाक आपयल्यान ते सगळे आमी सुभागी सुभया तुमचे म्हाका तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूर एन रगत आमकां सास जिविताक सांबाळूं जेजूक शेवूंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची आमचे पाद्री भाव माद्री भयण्यो ब्रादर्स येवन तुमकां जेजू दितले
जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वासुया. क्रिस्ती जिवीत जिवंक ताचीच घोटाय मागुया. प्रार्थुया. पवित्र देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडे रक्ताचो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरी क्रिस्ती भावार्थ्यांक तुजो पवित्र आत्मा नवेन दिवंक तिका पवित्र कर. जाका आपूण क्रिस्तांव म्हूण वडवीक भोगता तांकां एकाच भावार्थ्याच्या आनी मोगाच्या एकवटान तुझे सेवा करूंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आयज कुशालकायेन आमी आमच्या वेर्णेच्या पादविकाराक फादर डायगो जाणें आयज येजमानपण चलयलें ह्या पवित्र मिसाचें आमी स्वागत करता. पिलार संस्थेचो इश्ट आपले पोरजे घेवन रोमार कशी आयज पाद्र अग्नेलाशी आयिल्लो आसा. आमी मागता इश्टनो ही वेर्णेची पवित्र सभा कितें भाशेन आमचो इश्ट फादर डायगो देवान तुमचेर, तुमच्या वावराचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. बरोचभर आमचे मदीं आसा फादर फिलीप नेरी, आमच्या बेतलांतल्या पवित्र सभेचो पादविकार. आपले पोरजे घेवन रोमार पाद्र अग्नेलाच्या पांयांशी आयिल्ली आसा. फादर, आमी तुका स्वागत करता आनी देवान पाद्र अग्नेलाच्या मजतीन तुजेर आनी तुज्या पोरजेचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची मागणी. थँक यू. फादर इज वेलकम. मोगाड इश्टनो, आमची कोंकणी बायबल डायरी 2023 तयार जाल्ली आसा आनी आमच्या पुस्तकशाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत ती मेळटा. आमचे नायट विजील 17 ब्रेस्तारा दिसाक रातचें 9:30 वाजता सुरू जातलें आनी सकाळीं 5 वरां पर्यंत तें चलतलें. आमी मागता तुमचे थंय येवंक जाता ताणें ह्या नायट विजिलांत भाग घेवन आम्हा समेस्ता पासत मागचें किरीत भाशेन पवित्र सभेन पाद्र अग्नेलाक सदांचो मान दिवचो म्हणून आमी मागुया. पाद्र अग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूंचो म्युजियम आमच्या इगोर्जेच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मोनान ताचो अणभव तुमी घेवचो. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, ह्या पिलाच्या दोंगरार जायतो लोक येता आपली इतिहासांवां घेवन, आपली मागणी घेवन, आपली दुयेंसां घेवन. कोणा लागीं? पाद्र अग्नेला लागीं. पाद्र अग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारल्यार पयले सुवातेर ताकाच भलायकी आसूंक ना. तो तितले भलायकीन आसूंक ना बरो ताच्या जिवितांत. पूण कितें आसलें? ताचे लागीं जेजू आसलो आनी ह्याच कारणाक लागून ताका ताच्या जिवितांत भलायकी आसूंक ना जाल्यार आयज हीच भलायकी आजाराच्या आजाराक लोकांक तो दीत आसा. असलीच भलायकी ही आमची एक भयणीक रोजी कार्नेरियो मायना कुर्तोरींतावन मेवलोलो उपकार ती परगट करूंक सोदता. ती म्हणटा, हांव बरी नासली. म्हाका सुमार 1 म्हयनोभर स्कीन एलर्जी जावन सगळें आंग थांबडें थांबडें जाल्लें. त्या भायर मुतांतल्यान रगत वेतालें. कितलेंच वय जावची गेली, कितलींच वखदां केलीं आनी कितलेशेच टेस्ट करून हांवें पडलीं.
कांयच मेळो नासलें म्हूण खंयच्याच वखदां पुर्यान बऱ्याक पडो नासलीं वयल्यान आनीक चड जायत वेतालें जेन्ना म्हजे दुवेन मानियेंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती आजमेतान फिरोवन दिली दुसरे दिसाक तावन म्हजें आंग नितळ जावंक लागलें आनी रगत मुतालड्यान वचपाचें बंद जालें मानियेंत आग्नेलाच्या मजतीन हांव बरी जालीं आनी मानियेंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो केल्यार पुरो म्हणून आमची मागणी हो इश्टान हांव म्हणटालो गंभीर तो आसलो बरी भलायकी ताका आसचो ना पाद्र आग्नेलाक पूण जेजू आसलोलो आनी ह्याच जेजू वरवीं आयज साबार लोकांक आपली पेकोवणी दीत आसा आयज घडये आमी आयलोली आसा आमची इतेसांवां घेवन आमची मागणी घेवन आमची दुयेंसां घेवन आमच्योय गरजो घेवन इश्टानो ही सगळीं इतेसांवां एकठांय करुया पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन बापाच्या हातान घालुया बापाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया आमचे पासत मागतना इश्टानो घडये जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा तांचोय उगडास करुया तांचेय पासत मागुया हे वेळार घडये आमकां टीव्हीचेर युट्यूबाचेर जायतीं जाणां पळयतात इश्टानो तुमची इतेसांवां घालात आमी तुमचे पासत पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागूंक सोदतात आयज सेलिना वाज पिल्लेन हांचें ताचें गंभीर ऑपरेशन आसा मुंबय देवान ही आमचे भयणीकूय आशिर्वादान भरूंक म्हणून मागुया तर इश्टांनी सगळीं इतेसांवां एकठांय करुया आनी सायबा आमची काकलूत कर आनी आमकां आपल्या आशिर्वादान भर म्हणून ह्या पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत उबी रावन भाग घेवया तेच बरोबर आमी उपकार मेळोवंक मागणी सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओर चोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानियेंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता तशेंच आतां मानियेंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता मानियेंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागणी उगणीत काकुतीच्या देवा सोड पडपडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियेंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन भावनेन बुणिदो पिलासचे संस्थेक काळजांतान दिनवासता आज रोमार घेवन आमकां येवंक ताणें आदार दिलो म्हणून पिलाची संस्था भांगरा सारकिलें काम पवित्र सभेंत करता बरी करून पवित्र सभा वाडोवंक आनी चडोवंक आनी फळादीक जावंक तेच बरोबर फादर जोसेफाक जायते ताणें सांगलां ताकाय काळजांतान तुमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता जो बरो वावर तो करता ताच्या वावराचेर पिलाचे संस्थेचेर भरपूर देवान आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हणून आनी एक सपन आसा पिलारचे संस्थेचें आनी आख्खे गोंयचे पुर्जेचें बेगीनूच मान्यवंत पाद आग्नेलाक सांताचो मान मेळचो म्हणून ही आमची सपनां साकार जाल्यार पुरो म्हणून खेरीत भशेन मागता आमच्या कोयराक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक आज नोवेनांत वांटो घेतला म्हणून
बरी करून जे आमचे रोमारी येयल्यात तांकांय काळजांतान देव बरी करूं म्हणटा आनी रोमारीच्यो भासो आमचो टोणी धक्को आसता आनी फामिलीन भेटयल्या ताकाय काळजांतान दिनवासता देवाचो आशिर्वाद ताचेर ताचे फामिलीचेर आनी तुमचेरूय मागता सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी सपूदार देव बायगोत मान्यवंत पाद अग्नेलाचे मजतीन बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात मान्यवंत पाद अग्नेला पासत मागूंक बेगीनूच ताका आल्ताराचो मान मेळूंक तेच क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां धाडटा.